एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय गाइस, इट्स माय यूट्यूब चॅनल. सो ओदळ आम्ही गेलेली केसरवाल वॉटरफॉल. मग आता येईल आम्ही वाडी तलावली पोंडा साईड. ओके, सो आम्ही येयला हांगा स्पेशली खोपीन. तुम्ही हे नाव ऐकलं आसतले. इंस्टाग्रामार हे खूप फेमस आहे. हांगासर स्पेशल तुका मेळटा आयज चिकन काफ्रेल आणि चिली चिकन हे दोन तुका डिश आयज हांगा मेळटले. तर स्पेशली आयज येयला आमी खोपीन. तुका दाखयता मागीर सरावंडींग कशें कितें आहा तें. ओके, सो हांगा येवप कशें हे तुमकां हांव ते डायरेक्शन आहा पळय लिंक सगळे लिंक तुमकां हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सात लिंक दिता. तुम्ही हांगा येवं शकता. ओके, सेकंड आतां हांगासर वर्सभर अशें खोपीन अशें ओपन उरना हांगासर. फक्त जुलय, आता हो जुलय म्हयनो आसा. आयज आसा फर्स्ट संडे 7 तारीख. सो 14, 21 and 28 आता 3 संडे उरला. आता आयज आहा तो एक संडे जालो, तो 3 संडे उरला. तर तेन्नाच हे ओपन आसता. फक्त संडेचेच न्ही हे ओपन आसता खोपीन. ओके, आणि हांगा येयले आनी डायरेक्ट तुमी ऑर्डर केल्या अशें तुमकां मेळचें ना. तुमकां न्ही पयलीं प्री बूक करचें पडटा. ओके, तुमकां नंबर दिता हांव आनी वॉट्सॅपार आहा तेंचे खोपीन म्हणून ते फोन नंबर आसा. ओन्ली जुलय हा. फक्त जुलय 4च आयतार. सो आयज एक आयतार जाल्लो आसा. सो 3 आयतार उरला तुमकां. ओके, तुमकां हांव नंबर दिता. हो नंबर आसा. ह्या नंबरार तुमी ताका व्हॉट्सअप करा आनी ताका बूक करूंक जाय. कितले प्लेट तुमकां चिकन काफ्रेल जाय, कितले प्लेट तुमकां चिली चिकन जाय, तुमकां बूक करून दवरचें पडटा. इफ तुमी डायरेक्टली हांगा येयले आनी ऑर्डर तुमी दिले तुमकां मेळचें ना. ओके, लास्ट टायम तशें जालेलें. लास्ट टायम आमी येयल्लेली एक व्हिडिओ काडपाक लोटलीम फिशींग कॉम्पिटिशन आसलेलें. सो आमी ते व्हिडिओ बीन काडून न्ही 2:30 जाल्ले. मागीर चिंतलें की हांगाच खोपीन येवया आनी जेवया म्हणून, म्हणजे खावया म्हणून काफ्रेल बीन. आमी हांगा आयली इतली भुकेर आसलेले आमी आनी खूब एक्सायटेड आसलेली. खोपीन म्हणजे इतले फेमस आहे खोपीन म्हणजे हांगा येवन खावया म्हणून. आमी हांगा पावली आनी 3 ओपन नात्या 3 ते 6 पावली. हांगासर गेले, ऑर्डर केले शिवतान चिकन काफ्रेल दी म्हणून. तो मोबायल ना, पयलींच तुमी बूक करूंक जाय खंय. सो हे तुमी लक्षात दवरा. आता पळय इंस्टाग्रामार बीन न्ही रील बीन घालतात खोपीनाचे, पण अशें सांगना की बाबा ते प्री बूक करूंक जाय अशें कोण सांगना. ताका लागून लास्ट आमी येयली आनी आमकां कळ्ळें, सांगलें तुमकां हांवें. सो जेन्ना तुमी रील बीन काडटा न्ही सामकें डिटेल लोकांक सांगात अशें बाबा प्री बूक करूंक जाय बीन म्हणून. की आतां लोक न्ही पयसल्यान येता न्ही, सो ताका लागून कित्याक लागीं ना हें. आणि खोपींचे बी एक हें आसा की एक एक्स्ट्रा 10-15 प्लेट न्ही करून दवरूंक जाय. कित्याक पयसल्यान कोण लोक बी येता न्ही तांकां बेश्टे खाली हातीन वचोंक जायना. एक 10 प्लेट एक्स्ट्रा करून दवरूंक जाय. सो तुमकां सांगया म्हटलें प्री बूक करात कितले प्लेट जाय ते आनी आयताचे हांगा यात आनी खोपीनान काफ्रेल आनी चिकन चिली एन्जॉय करात. तर तुमकां हांगा दाखयता सरावंडींग जस्ट हांगासर एक स्टेडियम आसा. स्टेडियमच्या जस्ट सायडीनूच एक खोपीन म्हणून आसा. तें तुमकां हांगची एक व्यू दाखयता. ओके, चला. चला इधर से हे पळयात. ओके, आणि लोक सगळे येऊन रावला. अजून टायम जाल्लो आसा 2:30 आणि लोक सगळे येऊन रावलेले आहा पळयात. सो हें आसा खोपीन आनी हांगासर व्यू पळयात. हांगासर रावून खावपाचे. सगळं उदीक भरला आनी आयज कंटिन्युअस पावस पडला न्ही. लास्टाक उदीक नासलेलें. आमी येयले तेन्ना न्ही मातसो पावस पडटालो पण इतलो उदीक भरूं नासलेलें. आयज सामको पावस सामको भरला आनी लोक अजून येवंक ना. अजून खूब लोक येवपाचे आसा. आमी जस्ट बिगिनार पावला. हे पळयात. आनी हांगासर न्ही पिकॉक बीन आसा. पिकॉकाचे आवाज येता. आतां दिसना पूण सद्या पळोवया. मागीर आमी फुडें बी वयतली तुमकां दाखयता. ओके, आनी तुमकां दिसता आसतलें फुडें तें आसा स्टेडियम. तें स्टेडियम आसा आनी स्टेडियमाच्या जस्ट सायडीन आसा हांगासर खोपीन. तो अजून न्ही टायम खूब आहा. म्हटलें हांगासर बारीक बारीक कितें पळोवपा सारकें आसा. म्हटलें पळोवया म्हटलें की आमी बेगिना येयले न्ही. बेगिना पावले आनी बेगिनाच लोक येवन रावला न्ही शिवनाथ. आनी कितले लोक येवपाचे कोणा खबर. हांगा कितें रे बारीकशें कितें आहा खंय. कितें आहा खंय हांगासर उदकाचें कितें आसा खंय दाखयता. सो तेंच पळोवपा वयता. मम्मी थंयता. मम्मी आपूण येना पाली. आमी तिका तूं राव म्हटलें. हें पावस पडत आहा थांबत ना सकाळच्यान. आमच्या स्कुलान ना आरसीबी सीएसके असतात. कितें आसता आमचे फोर्थ हां आरसीबी आणि सीएसके खेळतात. आरसीबी आणि सीएचके मॅच खेळटा खंय. चल सावकाश चल तूं. मनसुनान जे व्यू मेळटा पळय गोंयान म्हाका दिसता आनी खंयच मेळचें ना. इतलो बरो व्यू मेळटा सांगू तुमकां. पावसान सामकें ग्रीनरी सामकें.
वॉटरफॉल बेस्ट. केसरवाल वॉटरफॉल पेक्षा हे बेस्ट. टेन्शन ना. हा वय त्याचे लोक बघितल्या. चल की पांय उदी घालता, पांय उदी घाला. थंय घालूंक मेळोंक ना न्ही केसरवाल वॉटरफॉल. हांव हांगा बसता आनी पांय उदी घालता. हांगा बसपाकूय बरें आहा. सावकास आं. हे छत्री लागून न्ही काय व्हिडिओ काडपाक जायना. छत्री धरू का कॅमेरा धरू. तू खंय वयता शुना सावकास. हय ऋतुकाक धर. वाव बरें दिसता. शुनार रावला उदका कडेन. मागीर थंय वचून पळोवया. आतां सामकी गर्दी आला पळोवपाक. ते पळोवया थंय कितें आहा तें. हे वॉटरफॉल हांव एन्जॉय करता. बरें हांगा घेवपाचें चिकन काफ्रेल आनी खावपाचें. हांव मदीं बसलें का तुमकां. तू प्रेसर मध्ये का खूब बरी दिसता. अशें सकल आनी उदक ताका लागून बरी दिसता. बरं न्ही. नाईस नो. तेजे चप्पल न्ही उदकान व्हांवून गेले आनी थंय शिरकाला. आं वापे हे थंय हांव चप्पल सांबाल के. मेवळे चप्पल. पावस व्हडलो येयलो. हे पळयात ऋतू नाचता हांगा आनी थंयसर लोक सगळो रावला. वय व्हडलो येयलो पावस. आनी हांगासर पळय सामकें ग्रीन ग्रीन. हे लोक सगळे न्ही खोपिनान चिकन काफ्रेल खावपा येयला. आनी सगळे न्ही म्हणजे ट्युरिस्ट हे पळय इतलें फेमस आहा खोपीन. तेवटें कितें आहा मातशें न्ही फुडें वचून पळयता कितें आहा जाल्यार. थंय वचून थंय कितें थंय कितें आहा दिसता पळोवया राव. लोक सगळे हांगा बरें एन्जॉय करतात. गोंयान जे मजा आहा पळय म्हाका दिसता आनी खंय मजा नासतलें. हे पळय बरें एन्जॉय करतात. चल आमी फुडें या मातशें. हांगा बरें आहा उदीक. हय चड वयर हांवें चड खोल ना हांगासर. वा म्हाका खबर आहा तुमी सगळे व्हिडिओ पळयता. तुमी सगळे एन्जॉय करता आसतले. चड ना न्ही. हो पळय बाब कुत्रो भिजता बाबडो. बरें आसा हांगासर. हांव तुमकां सांगता येया तुमी. 3 आयतार आसा तुमच्या हातीन. येयात तुमी. तुमी खूब एन्जॉय करतले. हांवें थंय केसरवाल थंय एन्जॉय इतलें करुना इतलें आतां हांगा करता हांव एन्जॉय. बरें आसा. या तुमी मुद्दाम या. तुमी खूब एन्जॉय करतले. खूब आवडलें आमकां आनी शांत सारकें. हांगासर उदीक व्हांवता न्ही आतां तेवटेन न्ही वरसून येता तें उदीक. आनी हो व्यू बरो आसा. पण हे हेवटेन वचपाक म्हाका जागो ना दिसता. कशें वचपाचें. हय तें उदक बीन क्रॉस करूं जाय. नाका म्हटलें आसूं म्हटलें. भंय सारको. पळोवया तेंच्या मेळटा जाल्यार वयता आमी. पर वो कोंकणी में है. हाँ अरे हम मराठी है सर. हाँ माझा चॅनल आहे ना ते कोकणीमध्ये आहे. पण तुम्हाला समजणार नाही पण कोकणी आणि मराठी सेम आहे ते. हो ते ओके. चप्पल गेले परत चप्पल गेले. तुका टेन्शन मत लो. अरे पय हांगासर पय मराठी आणि कोकणी मिक्स. तुम्ही कुठून आले. पुणे. पुण्यातून आले. तर बघा तुम्ही व्हिडिओ येणार तुम्ही सगळेजण. आणि चप्पल पण येणार. मग अशी चप्पल वाटते. थँक्यू. हा थँक्यू थँक्यू थँक्यू. हो सगळं रेकॉर्डिंग आहे. चल थँक्यू. हा थँक्यू. परत चप्पल गेले ना. थंय वयतले फुडें आनी थंय रावतले चप्पल ते. तू छत्री सारखे कट डवर. शिवले छत्री गेले अर्धे काबार. सगळे तार भायर येयले म्हणजे म्हाका कितले वर्सां छत्री शिवनात ते.
काका केलं पळय सगळे आत अशी आता केन्ना छत्री घेतला रे देवा. कोण रे दिल्ली पडलं काय तुला? हा दिलीप परोळेकर मिनिस्टर. बरे चड यूज करू ना न्ही आमी छत्री ताका लागून. चड यूज करात ना आमी. बरोबर पावस येयलो मम्मी तर रावला आसतली. तेंच्यांनी म्हणजे आमचे गाडीचे लोगो पयले न्ही तर तेंच्यांनी आमकां विचारले चॅनलचें नांव सांग खंय. आमी व्हिडिओ पळयता खंय. हांगचे वचूंक मेळटा सो आतां आमी वयता थंयसर खोपिना कडेन खोपीन. आणि हांगासर पळयात एका तुमी हे तुमी खाला आसतले धाकटे आसतना हेका आमी हारसाळे म्हणटात. खूब जाला हांगासर हारसाळे. सर कच्चे आहा ते. हय कच्चे आहा. शॉर्टकट मारले न्ही शिनातान. हय आवय थंय कितले मोठे मोठे आला हारसाळे. अबे हांगासर पळय कितले मोठे आला. चल वयता आमी. दाखयता भितर. सो हांगासर न्ही आपणे अशें तुमी पॅकींग करतात. कितें आहा काफ्रेल आनी चिली चिकन दी. आयज फक्त काफ्रेल आसा. ओके एक आनी दोन सो आयज ती चिली चिकन ना फक्त चिकन काफ्रेल आणि हय तुमी पॅकिंग करून न्ही दितात. तुमी जाल्यार घरा व्हरू शकता ना जाल्यार हांगा रावन तुमी खावूं शकता. ओके पण आयज भायर रावन खावपाक काय हें ना. पावस व्हडलो पडटा. एक्चुली हांगा रावन खावप ती वेगळी मजा येता. हे पळय पावस पडटा तो आणि आमचो अमृता घेवन गेला खावपाक. एक्चुली थंय बसून खावप वेगळी मजा. हे पळय अशी बसून खावंक जाय. हे पळय आणि पळय इतली गर्दी आसा लोक. एक पार्सल ओपन करता आमी. बाकीचे 3 पार्सल आमी घरा व्हरता की हांगा रावून खावपाक जायना. चिकन काफ्रेल वास सुटलो पळयात. प्लीज चिकन काफ्रेल आई असो यो सगळं खावया न्ही आमी. आई यो एक टेस्ट करून पळय. मम्मी खावयता. मम्मीचे हात सारके पॅक जाला की बाबा हांगा खावपाक जावचें ना. मम्मी खावयता यो गे सकल यो गे सकल यो गे आ कर खाऊन सांग कशें जालें तें. टेस्टी आ खंय तीक ना न्ही घे दी. हां एन्जॉय करता. एक्चुली न्ही ते पाव वांगडा खावंक जाय. पाव आसा पिशवी रावपाक जावना. ग्रेवी आहा बरें आहा. आणि जे काफ्रेल मसाला आहा पळय ती मी ग्रायंडरान घालून वाटतात अशें पळयलां हांवें एक व्हिडिओन. तो हांगासर एक सायकल आहा म्हणटा हेजे वर दवरुया. बेस्ट. आणि पोळी घेतला हांवें. पोळीन डीप करपाचे. ऑथेंटीक डीश चिकन काफ्रेल एन्जॉय करपाचे पावसान. आयज खुबूच पावस पडलो. खावपाक जायना. शिवाता खावयता आमीच खाता हांगासर. शिनात गे आ कर मसाले टू ना काफ्रेल बेस्ट काय वर्स ना. कधी म्हाका आवडटा काफ्रेल. आणि चिकन काफ्रेलचे प्रायस आसा 210 210 रुपया. तितून पोळी येता गुड या नाईस. आणि भितर न्ही म्हाका 5 पीसीस आनी बरे व्हडले व्हडले पीस. आमकां एक लेग पीस मेळ्ळा आणि बरे पीस अशें हाडा बी काय ना मांसातले मेळ्ळा. एक लेग पीस आपण एक लेग पीस आहा हांगासर. हय घे लेग पीस घे घा तू. ना म्हाका मम्मी घरा खाता खंय हांगा खावपाक जायना पावस पडटा. जसं आमी एकूच ओपन केलें आनी खालें. मम्मी धाकटे पीस दिले बरें न्ही गे. अजिबात तीख ना. भुरग्यांक बरें आहे टेस्टी. 3 आयतार आसा या बेगिना. सो जालें आमचें. वयता आमी. 6 सुमार बंद जाता तें. चला थँक्यू म्हणले. तो ओनर न्ही तो ब्लॅक घातला पळय तो ओनर. नांव कितें रोहन नाईक. चला जालें आमचें. बाय.
मम्मी तकले माझे क्लिप आपय ते मम्मीचे तकलेन शी सगळे वाट लायलाय रेनकोटान रेनकोटान सगळे वाट लायले पावसान एपळे हांगासर लोक पळयात बरी दिसता हो लोक सगळे रावून खातात म्हणजे कितें पावस पडटा आनी आयज थंड न्ही तेन्नाच ती मजा पण काफरा मातशें थंड आसलें न्ही थंड आसलेलें मातशें गरम आसलेलें चड गरम आसलें न्ही आनी विचारपा नाका हय करून तेमी हाडटा आतां तेमी खंय रावता कोणा खबर हय सगळे जाण चिडवा म्हणजे हें मिक्स आहा तेमी चिडवा चेडे बरें पॅकींग करतात और कजन तेमी कजन भाव भयण अशें आहा तेमी कजन आनी आयज हें ना चिकन चिली ना लोक व्हरतात लोक खाता हांगासर अजून येवपाचे आहा लोक आतां जस्ट कितले जाला 3:30 जाला न्ही 6 पर्यंत आहा ते आनी मागीर लोक खूब येतले सो जस्ट आमी भायर सरला एक्चुअली व्लॉग न्ही आमी हांगाच एंड करूना जेन्ना आमी येताली पळय हांगासर खोपिनान वाटेन बरें अशें उदकाचे झरी बी आसलेले म्हटल्यार तुमकां दाखोवया म्हटलें वयतना आनी मागीर व्लॉग एंड करया हय काय ते मातशें कमी उदीक आहा आनी एक कडेन उदीक भरला सारकें रितीक म्हणटा च्या खंय म्हणजे च्या कशें दिसता कलर मातयेचो कलर ओके दाखयता तुमकां जस्ट आतां भायर सरला आमी हांगासर उदीक पळया कितलें भरला चाय दे रितीक म्हणटा च्या खंय पिया ओके बरें भरला आनी मातशें पावस पडला आनी रस्तो धाकटे न्ही मातशें हांगा हें जाता वचपाक येवपाक अडचण जाता यो सो उदीक आतां पळय कितलें भरला हांगासर आनी मातसो आयज म्हाका दिसता आयज फाल्यां काम आसा तूं खंय वयता वय सायड आतां उदीक भरला खंय ओके थँक्यू बाबा उदीक भरला खंय वयतना दिसतलें आमकां पळय हांगासर उदीक भरला खंय अशें खूब जाणां लोक म्हणटा उदीक भरला खंय आनी म्हाका दिसता कंटिन्यू फाल्यां परवा पावस पडलो न्ही उदीक सगळे रस्त्यार येतले कित्याक ऑलरेडी थंय भरला उदक पळय हे पळयात उदीक सगळे च्या पळय उदीक अर्दे सगळे येयले भितर उदीक उदक नासलेलें इतलें उदीक आमी येतना आमी हयच येयलेले ताका लागून म्हटलें तुमकां दाखोवया म्हटलें व्हिडिओ हेच दिसता ते उदीक भरला म्हणटाले तेवटे फुडें फुडें खंय उदीक भरला खंय म्हणजे हांगा सगळे ते रस्तो ब्लॉक म्हणून चडशे लोक हे भितरले रोडान येता थंय उदीक भरला ते काडले थंय उदीक भरला अबे हांगा उदीक पळयात हांगा थंय उदीक भरला हे पळयात उदक आनी हांगासर लायन पळयात आता कितें जातलें मेन तो रस्तो आतां उदीक सट्टलो तरी सो आतां आमी न्ही ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर क्रॉस जाला आनी हांगा लायन पळयात आमकां तर वचूंक मेळ्ळें हांगासर ना आमी उरपाचें हांगा हे आतां कशें खंय वयता रोड शिनात हे फोंडा वयता वयर लायन पळय थंय आवय देवा टायम जातलाय सगळ्यांक खरें आनी बस बीन आहा फाटल्यान शी बाबा पावसान हेच प्रॉब्लेम पावस जाय म्हणटा आमी पावस पडला अशें कितें करपाचें सो आतां आमी पावली पर्वरी चाय पिवपा येयला आनी चाय पिल्या शिवाय व्हिडिओ एंड कशें करूं तर पर्वरी एक आसा दाखयता तुमकां ते चाय न्ही मातशें बरें मेळटा जस्ट आमी काल येयल्ली बेश्टी रावंडाक अशें पिले आमी च्या बरें आसलेलें ओके दाखयता तुमकां हे पळय हें पर्वरी हरमन चायवाला हांगासर न्ही पळय जॅगरी टी आसा हॉट कॉफी च्या काल घेतलेले खंयचे ते तेच घे काल घेतलेले काल पिल्लेले बरें आसलेले जॅगरी टी मेळटा हांगासर आनी कोल्ड कॉफी बी मेळटा लेमन टी लेमन ग्रास टी लेमन आयस टी मसाला दूद लेमन ब्लॅक टी लिस्ट सांगलें हांवें काल पिल्लेले पळय तेच आनी हांगासर अशें बरें आहा अरेंजमेंट रावन पिवपाचें ताका नाका आसूं खावपाक कितें जाय हांगा सँडवीच बी ना जाय रे आनी हरमन टीच्या सायडीन आनी एक आसा हांगासर हें न्यू ओपन केलां आनी हांगा सगळें अशें शेवपुरी बी सगळें आहा तूं कितें आयज जॅगरी पिता तूं जॅगरी म्हाका नाका तो हांगासर रावला च्या हरमन हो आसा हरमन जस्ट हे सायडीन हरमन चायवाला
ही झाडां बरी पानां अशें स्टार्टींग न्ही अशी पानां अशी रेड जाता बरी दिसताय. आनी हांगासर न्ही खूब लोक येता. आयज तरी संडे आसा. इफ तुमी मंडे बेस नेक्स्ट अशा विकान तुमी येयले न्ही इतलो रश आसता हांगासर की हेजे फुडें न्ही हें आसा गोवा बोर्ड. सो थंयचे लोक बी हांगा चाय पिवन येता आनी बरें आसा चाय बरें. चायवाला शिवान पळय सांग तुमकां हांवें हें घेतलां आनी शिवाक तें चाय पावता तेणें व्हडलें घेतलां. हें लार्ज घेतलां. आं गोड घातलेलें जॅगरी टी हें आनी हें तुमकां न्ही दिसता व्हडलें पळय देडशें आसता च्या भितर सो तें शिवाक हें चाय पावना म्हूण ताणें लार्ज घेतला. कितें कितें सो चितलें की चला आतां व्लॉग एंड करया अशें ना. चाय पिता पिता हरमन टी चाय पिता पिता व्हिडिओ एंड करता. आनी खोपिनाचे कितें तुमकां डाउट्स बीन आसा न्ही म्हाका तुमी प्लीज बरे भशेन कमेंट करा. हांव तुमकां सांगता इफ कितें तुमकां डाउट बी आसल्यार. ओके पण बुकींग करूनच तुम्ही वचा बेश्टे वचनाका तुमकां मेळचें ना कांयच. ओके नंबर तुमकां दिता तुमी वचा. ओके चला आनी आयचो डे आमी बरें स्पेंड केले न्ही कंटिन्यूअस आयज फूल डे पावस कळकूच ना बरें जालें. ओके चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. बाय म्हण. Bye. I love you, friend. If you comment and subscribe to my channel, more than